हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बैसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्हीत पळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी माईसून बपसु पूत पुरसो तारी पळया यार पारू बदिनिदवरनु दोनी घडी हशिया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी भसरी काम कैद कोर्नु चिंते सोडू येया माये कोडी कत्त दाळी तोयर जवण करत पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी घरा भितर आवई भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बैसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्हीत पळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी मोनिका काले हांव डान्स करता आनी तूं एक डावटार कसल्या पळयता आसता पयलें तुका डान्सच येनातलो आजकाल बारी बरे डान्स करताय हांव म्हाका तशें डावट आसा तुका कालेंगी लव जाला म्हणून दुसरें लव जाल्यार तुगेलो ಒಟ್ಟು मात्र मोनिका बेश्टें सांगा नाका तूं ना बा चान्स ना कित्याक म्हूण सांगल्यार सगळो दीस फेसबुकांत आसा इंस्टाग्राम ट्विटर तांतू पुरांत आसता हेजो सोशल मिडियान ते म्हाका मस्त जन तुगेले तसले जन फॉलो करतात ना ताकाची ओके But तुका love- फॉलो करता तूं तांकां फॉलो करून वेताय की नेवर आय ओनली फॉलो आवर ओन मोनिका 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 पळयता हांव तुका I follow only Monica, Monica, Monica. I follow only Monica, Monica, Monica. पळय कितले पण पळय एको येतस एको तें सावंड इंजिनियरींग दिते आसा शिवाय हांव लेक्चर कशें बा मोनिकाल नांव सांगता एको येता असं म्हणून तशें म्हाका तुजे वयर कंप्लीट डावट आसा चान्स ना डावट अशा चान्स ना कसं म्हळ्यार विश्वनाथ भट आनी पंगडस पळय तांगेल तेंची तांकां डावट येना डावट येना गी तांकां म्हळ्यार बायलान सन कसं केल्यार ताका फुल्ल डावट येता हॉड केल्यार न्ही सन केल्यार डावट येता केदाळे तशें न्ही आमी चेडवांनी कालें केल्यार तुमकां चेड्यांक डावटूच केदाळे पळयल्यार
तू केल्यार काय डावट येना म्हाका म्हणजे वयर डाऊट केल्यार आसा पळय लास्ट कॉन्सेप्टान केल्या भशेन तुका डिवोर्सूच दिता हांव. हा नाका 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 डिवोर्स नाका कसले नाका ताजे फुडें आमी पळोवया. विश्वनाथ भट अँड टिमाचे परफॉर्मन्स कशें जाता म्हूण पळया. ताजे फुडें आमी हास्य मात न्ही ते बसले पळय 4-5 जण तांकां आसोका न्हू आमी खंडीत जावन आपय तांकां. रॉय माम तुमकां ह्या कार्यक्रमाक सीझन 2 तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. तशेंच आसा आमचो कासरगोड चिन्ना माम तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत. तशीच आमगेलो तसं स्टॅनली माम तुमकां स्वागत सुस्वागत स्वागत. तशी चरण मले माम तुमकां स्वागत सुस्वागत स्वागत. तशी डॉक्टर जगदीश पै माम तुमकां स्वागत स्वागत स्वागत. आमी आसूंक रेडी आसा. तुमी आसूंक रेडी आहात मो? यस वय ताच्या पयलीं आमचे निर्णायक आसा तांकां सगळ्यांक एका सुत्रांत हांव स्वागत सुस्वागत करते आसा. तशी ह्या कार्यक्रमाक आमकां कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी वटून नम्म टीव्ही सेरून आमी करता जाल्यार सन प्रिमियम येया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980 आणि आधार दिला आयडियल आईस्क्रीम संतोष राईस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार कॅल्सी ब्रेड टूथपेस्ट अँड टूथब्रश लव मार्क्स ब्युटी सोप 1000 लाईट्स अमृत नोनी सिटाडेल डेव्हलपर्स आभरण ज्युवेलर्स टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळुरू तशी BA प्लायवूड तशी आमगे सक्कड स्पॉन्सरांक देव बरें करो म्हण सांगताची. आतां तुमी पळोवया विश्वनाथ भट अँड टीम सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला. रुची आणि विश्वास असणं मिगेल वरिया अच्छा आसा आसा. हे देवा व्यंकटरमणा हे कोविडा निमित्ती सर्व जनांना मस्त कष्ट अनुभवसिले. आमकां हे आमगेल कॅटरिंग बिझनसांत मस्त लॉस जावन आमकां एक समोरची व्यवहार नातिले बारी कश्ट जाले. आजी तुगेले मागची एकची आजी पूण एक लायक आमकां ऑर्डर मेळटा तशें कोन्न दिव देवा. हे व्यंकटरमणा तू दय दिल मुगेल वैरी फुल्ला प्रसाद दिल मग तू देवा मस्त धन्य दिल तुगेल दिल. पुष्पा कोण ये हाव व्यंकटेशु खंयचो तिरुपतीच की कोडयालचो हांव कुंदापूरचो गो. तुम्ही वे कसं ने केदन पळयले येतल्याची एक देवाला भक्तीन मागच्या थंय सोणाची कसं नमन तुमगेलो. ಈ ಗುಲಾಬಿ ಪಳೈತನ್ ತುಕ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ पुष्पा या नमुना किरगी नेसून खंय मेळोवच्या बाय सल्ल्या गो तू हांव ऑफिसाक ऑफिसा ही किरगी नेसू गो तुका आनी कसं ने चुडीदार घालून वचची वा जोडीदार न्ही आनी वायला किरगी नेसून बेसू का कसं केदना येशी तुम्ही एक चंद कप्पड नेशाना आजी तोंडान तू संशयाचो पिशाची काल कसं जल गोचवा हांव त्या बेडरूमांनी दोन आशिल्ली एक जरल मिगेलांक घरा येयलो ह्या मनशान कसं केलं गोचवा ते जरले लोको न्हू ताका मस्तू न्हू वैरे मेगेल परमिशन नातील तिगे लंगार तू केशी चढलो खंय असल संशय पिशाची हो कुशाल आहे सांगेल न्हू गो पुष्पा तुम्ही वचा ताकडे फुल म्हणून अम्मा मालिनी तुगेला अम्मा मालिनी नहीं रहा पुष्पा पुता यो रे अम्मा यो रे यो सूर जलनी आव सूरनी पुत्तवे यक्षगाನ
सोनीतापूर की कृष्णापूर सोनीतापूर राहता सोनीतापूर गंजिगे एक पूर जल्ल्या कितलं बुधन पळतो यक्षगान बरी पळून शिकिलो क्लास आजो वचन तो वय 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 तू मात्यार चढून जवळ काय होईल ना तू पैर पळ्या भक्त प्रल्हाद केलं ना तांत तू भक्त प्रल्हादाल का पाठ कितले चंद केलं रे ना अंक कसं गोत्तो त्या पुरा कसं ना भक्त प्रल्हाद हा हा मग हिरण्य कशुप केला गोत असो तुका केलं ना तू जाय नाही रे त्यांना ओय बाई तो प्रल्हाद ज्याला हिरण्य कशुप दाखयत आवा धके धके त्या खंब्यास होतो गेलं हरी त्या खंब्यास वा त्या खंब्यास वा हरी 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 मेळ्ळार आत्ता पिसून दवरता इथे मेघेल अन्नाल नाव जो काढलेर जागृती कसन मेळता जंगलता कसं उलयत गो तू आणि कसं नाही हांव हिरण्य कश्यपानी तो प्रल्हादाल ऍक्टिंग केलेलं नवा मागीर मेला ना अन्नाल नाव तुगेला अन्नाल नाव हरी जाला रे हरी वेतो विष्णू नव्हतो हा विष्णू आहे ते विष्णू म्हणून सांगू येत ना कसं म्हणणं एक वैर ना पळे हक्क कसं नाही तू ले ना टॅलेंट ना बरी ರಂದಪ್ करू ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕಳ್ವೆ पुष्पा ಹಾ मेघेला ನನ್ನ ಪೈರಿ ಸ್ಕೂಲ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ದಿಲ್ಲರ್ ಒಳರಿ ಮಕ್ಕ ತಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕೊಂಡು ಭಾಷಣ केलं ಹುಡುಗಾಸ ಏ ದೇವಾ अयो होय वानू कुसन तू बा- भाषण केलं वा ನಕ್ಕರೆ ತುಕ मग ऐकू का मग ऐकू का ನಕ್ಕ ಮರಯ अनु सांग सांगतरा हा सांग सांग अनु स्कूल अध्यक्ष स्थान अपैलवा हा आ भाषण सुरू केलंय हा हॅलो माय टेस्ट हा. आयले सर्व जनांक हा आव हा यांग करता कसं नमस्कार नमस्कार हा नमस्कार आजी हा आम गेले हा उठण राबला स्कूला कट्टड ओ तुला कट्टड मुख्यपादीनं हा तन्नी पुरुषदशील वाला मेळला कोरनो केला कसं नाही काम स्कूला किती होय वा तशी मास्टर टीचरानं विद्यार्थीनं हा तांनी पुरुषदशील वाला केला कसं नाही काम तशी सांगा ना स्कूला समजी किती तशी देखून आजी हा. 9 महिने भितर मुका राहिल्या कसं नाही आमगेल स्कूला कट्टड तशी रड्याची तशी देखून आईले सर्व जनांके हांव अपास हें करून नमस्कार नमस्कार हे देवा कसं कशाला अनु त्याला गेला या भाषणाक फुल्ल चप्पल वा वै 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 चप्पल नाही चप्पल पडत हाव ना जलल ರೀ कसला आणि हे करता मुखार राहिला मला रे पण हवे ಹಂಗಲ್ವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏಕ ದಿವಸ ತುಗೆಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಸೋತ का फळ चढ उला नका तू ताका हांव कॅटरिंग रांदपा वर म्हणू रांदप शिकाय म्हणू सांगेल नवा वय आणि कसं केला गोसो तुका कसं केला पैराक रांदपा वेल्लेल नवा हांवें कसं केलेलं चण्या गशी फंड म्हण दवरला वचून आणे चणा धाळी गोडशा फंड घालची गो वय रे त्या वयले फंड काढ हा. रुलाव द्राक्ष काजू बेनी घाल दाटा करून खिचडी केले कसंगी केले मर्याद वरेल नवा वय हा त्याचो आणि चण्या गशीक मीठ घाला म्हणून 3 वेळा सांगून गेला हाडी मारी नापास मीठ घाला वय रे कसं रे ना मागीर हांव कशें केलें मागशी हॉलांत तूं 5 केळी करूला आनी पासा पिसोवन गब्ब घाल न्हू आपास त्या लेवलार हाडले ಹೊಸ ರುಚಿ नव ರುಚಿ जल्ली पळा तितलोसो आणि कसं केलं ताणे सकाळ फळाराक हांव न्हू तो बनसा पीठ कालयतना हांवें केल्लयतना हांव केल्लयता म्हणून लाक दिल्ले हा. शिक्को म्हणून हा हा मिठा पिठी म्हणून सोडा पिठी घाल्या गो अयो बन्स लाट्टू न्हू कायले सोडता माळे पटाक फटा 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 म्हणून वय रे चेडा कशी करता वाणा? अनेक मम्मान वाणान एक मामो तुका ल्हान वा हांव आणि कोण हांव नाही करले ताणेची पळया कितले सव चल म्हणे कॅटरिंग शिकोवका म्हण वय वय सकाळी ಗೊತ್ತಸ तितली त्याचा तितली बुद्धांतिक तागेल गे अस तुम्ही जिके शिकून दिले रे सकाळी शिकतो तो वय वय शिकता खसन म्हणना एक दिवसाचे अनु अनु मेल महिषासुर शेष महिषासूर होय पळे हंगदी ಇವು ಕೈ ದೊಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ त्या आमगे यक्षगान दिलं पळ वाटरन तू हा काही चुकत घालला हे देवा. घेऊन येलो कसं गोपाळ गोतो घाल पोर कसले बेरा बघला येऊची वार पळा पळ हो महिषासूर या जला महिषासूर तू आहे पत्र डी
डिस्चार्ज जाला पेशंट स्वास सक गे ಒಂದ್ ಇಮण सांगो घरा बघला येतात त्यात येऊन देऊन यो तांकोचून देऊन यो वापस कळवा पळया मग ಸ್ವಲ್ಪ काम अस तुमगे काम करच आवेता हा जायत पुष्का कॅटरर्स म्हणून बाहेर बोर्डच येतच का नो पुष्का कॅटरर्स वय नाही पुष्पा कॅटरर्स मम्मा पुष्पा कॅटरर्स वय. वय ओ पुष्पा इथे इल्लिंच बैशा बैशा मम्मा नाही हंगने ते खुर्चीदावर बैशा कन्नड गालनी दिस तुम्ही कन्नड गाल घ्या कन्नड गाणे वय बरा मुशेरी मला म्हणके मी गेले दुवेल वार्डिक येऊची महिना 15 तारीख एक हो fix वय केलं. हा हा तसे कॅटरिंग आहे ऑर्डर दिव्या म्हणाय जावा खंडित घेता मम्मा खंडित किती जनाल पेटी एक 800 जनाल पे 800 जनाल वे वय. पळे आमगेला मेन्यू अस तंतु कंची म्हणून तुम्ही सिलेक्ट करायची त्या दायत माय पळया हा ಹಂಗನೆ ಹಾ ಹಂಗ ಹಂಗ ಪಳೆಯ ವಲ್ಲಾಚೆ ಬಿಎಚ್ ಸಾಂಗ್ वल्ला बिये सॉन्ग काजू बिएचे काजू मसाला काजू बे काजू मसाला वय. दोन्ही बीच दल नो मय मागीर अनेक जायवे आणि एक तांबड बियेच केला बार बरोबर अशिला तांबडी बी म्हळ्यारी ते पंचकली पंचरंगी बी पंचरंगी पंचरंगी बी त्या मी कोणब्या जेवण दवऱ्या कोणब्या? जायतवा मागीर? मागीर शीत दाळितोय नೊಂಚೆ पप्पोडू हप्पोळू पलाव आयत बा आणि कसं जेव का आणि दूध ते- पाक की मडगणे मडगे नकते दूध पाक दावेत दूध पाक वा पुष्पा छे दूध पाक नवा दूध पाकू ओके 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 दूध पाक ओके जायत पुष्पा हांग पुण्य पुरुष असताना तो कन्या पुरुष आवटो कसं काम गा बरेच तशील ना मामा ऑर्डर घेत तशिली ऑर्डर हांव घेता कसं म्हणतो हांव पुरुष नाही आणि कसं या मॅ हांव हे नाही आणि- हांव सुरेश हो ಹಂಗಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಓದ್ಸೊಂಬಿದ್ದಾರೆ छक कसं म्हण डिसेंबर 25 वाळडीक वा वय 800 पेट वा वय मामा आणि 3 बगे रंदे वय आणि कसं असल्यार मागीर सांगा खंडी सांगता अय्यो मा हे देवा कसं माराय म्हशी इथे म्हशी नाही तो मिगेल पोतो तुगे पूतो ही म्हशी 5 पैसे उणी वे मामो हो अधिक प्रसंग उरला नका कितले काम आस तितले काम करे आणि वस देवा म्हशी देवा मेजन्ना हे म्हशी तो ना म्हणते देवा अयो देवा वेंकटरमणा विय वेंकटेशा मिगे तुवे वाईटिक जाऊ का मिगे रे तो 15 बोलो का ए मैसासुरा शांत जा रे शांत जा शांत जा रे अयो कसं करता सची अयो ना ना यो नाही करे ए पुष्पी पक्को पक्को किती समज पळे ना अरे स्कूल आधी सावध कोण तुम्ही गेले ड्रेस काय मिळेल हांव ते स्कूल पळय आमगेले हा स्कूल पळय हा. स्कूला मास्टर आले एड्रेस निमून येयलो वही वा ಬೇಕೋ ಒಯ್ದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಆವಾ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಓ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬರೋ तुझ काय दिस ना टेस्ट करच्या हांवें केदोन टेस्ट मात्र आणि काय ना म्हळ्यार म्हण तू काय असत अरे बा हो कोण गो हो बा तुगे पूतो तू गेल पूचू वय एक यक्षगानाची पुरो गाल नु काली ते लागी घरान तू हा. यक्षगान जात आशिल्लें हा हो ते भायर सुकत दवरलेले घेवन आयला अशी हो आबा यक्षगानाची बुया ताका बारी बुद्धंद बुद्धंद आस? बा जायत रे बुदन दस रे आणि तुगेले क्वेश्चन निमगे तावा सांग ना एक प्रश्न ಹಾ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಅವತ್ತು ಹಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಸರ್ काय ಕೈಲು ಕೈಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಚೆ नाही राजाच्या राजाच्या राज्य आचे नाही जिल्हे 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 आचे हे जिल्हे नाही ग्रामाच्या ग्राम आचे ग्रामात नाही वा अयो देवा ए वार्डाच्या वार्ड जानश पूर्ण वैर 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 राष्ट्रपक्षी कंच राष्ट्र पक्षी कुंकड कसं रे ನೀಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ तुका ना मोर नाही रे ವೈರ ಮೋರ್ ಮೋರ್ हा मोर चढा ते दिवने वस हा दिवस सुरवे दिवने तानी वत्तीत मग
पको हा कही रे तू होतो होय गो. समा कसं मारा आणि वचन जल्ला या मक्काचनी ये कशी बा हे ना यक्षगान मला जीव रे काय ना तू आता काही असे हांव हांव दुबईर आशिल गो दुबई हा हो ते कसं करता सा दुबईर व्हडली फॅक्टरी भितर काम करता म्हाका कसं हाडला तुका हा तुका प्रीती कसं जालें कसं घेऊ तूच सांग ना मा सुक्काल दुबईत सुकाल मेळतं बा ओ ते शेकात आनी सुक्काल कवचे आता काही असं आडी सुकवा हा. पळय हांव लायटार येताना हा, हा. सुक्काल घेवन आयलो समज सुक्कन फ्लायटा फक्क वच पळय त्या पक्का वयर सुकच्या घालो सीधा एअरपोर्ट देवतन उडकसा ना गो सुक्काल दे बाकी कसं रे आणि काही तुला कुशल सोड वे तू तू गेला कुशाल करना तर हांव कोणाला करचे कसं ने पुष्पी हो. तुका त्या दिवस आम्ही वार्षिकोत्सव एक डान्स केलेला ही बंधना उडकायचं की स्कूल आणतो किती समज वापस केला. हांगाव पुण्य पुरुष असताना तू अन्य पुरुषावटो कसा कामा कसं म्हणतो तुम्ही अन्य पुरुष तो कोण म्हणून गोतच हो तुमका पांजाला मागकी तुका पुष्पा हो कोण गो हो मिगेल बम्मुनु केदना येची कंची धरले मनुष्याला उरलेला रे हांव पुण्य पुरुष तो अन्य पुरुष येची राब हांव आतां गेलो उलयता छे. भावाजी तू ना पुरो संबंधाक एकू अर्थ दिव नाका हांव तुगेले तुका भावाजी कसो आपयलो गोतवचो तुका ती मगे हक्काल वरी आमी सांत करून ओढ गेलेले आमगे भाव भयणील संबंध त्या संबंधाक ना तू अपरस लकू नाका ती लायक करणी चल्ली कसं सांगला रे एक्क्याची वैरा मिगेल चूक गेल आणि मुकारामा संशय ಲೆಕ್ಕನ जायचं पापू हा नमगू नका इथं या कितली पटी जाऊन गेला वय वा. हांव कितली पटी कुळार वचून जाला वापस आपोवन आला जाल्यार ह्या पटी मात्र वच्ची खंडीत हांव कुळार वत्ताची पुष्पा हांग्या हांग्या ग पुष्पा कसं म्हणता पुष्पा हं? तू कूळ रावस पणबू रावस हा, हा. जाल्यार तई अन्य पुरुष असायचे कंप्लीट एक डिफरेंट सब्जेक्ट మరి बायले बरी इथे डाऊट असेल मनीस केन्ना तशीची वय समा डाऊट असेल मनीस तू बडची आम्ही पुण्यपुरुष बाकीचे अन्य पुरुष येया हसया सीझन 2 ಹಸರಿ ಕಾಮ ಕೈದ ಕೋರ್ನು ಚಿಂತೆ ಸೋಣು ಯಯ್ಯ ಮೈಯೆ ಕೋಡಿ ಕತ್ತ ದಾಳಿ ತೋಯಿರ್ ಜವಣ ಕರ್ತ ಪುಣಯ येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम्म टीव्ही सांगत मेळणो प्रस्तुत करचे सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 हेजे फायनल्साचे अखेरी राऊंड पुरा केला आमगेले विश्वनाथ भट अँड टीम हांनी आता हे चल्लले नाटकुळे कशे आशिल्ले म्हणून घेवन आता निर्णायका कडेन उतर घेवचे टायम आयला आता फर्स्ट कॉमेंट घेतो आसा स्टॅनी मामा कडेन स्टॅनी माम तुम्ही आयचे परफॉर्मन्स ಬಗ್ಗೆ तुमगेले उतरा सांगू का म्हणून मागणी करता विश्वनाथ भट आणि बळगा चांग जाला लायक जाला परफॉर्मन्स सगळे ओवरऑल बरें जाला एक दोन कडे डायलॉग ओवरलॅप जाले आम्हालांनी उलयतना त्याने तक्कून महिषासुरा येणे तक्कून आम्हा मध्य बटमाम ओवरलॅप जाले डायलॉग्स ते एक जायनातले बरे पळया महिषासुराला एंट्री बरी लागली
त्यातकीत मुरलीन म्युझिक बरं दिला मुरली वडना ओवरऑल तुमचे हे बरें आसलें तुमकां बरें मागता बरें जावं येस मस्त मस्त आभार मानता स्टॅनी मॅम ताजे फुडें आतां अन्य पुरुष पुण्य पुरुषाचे एक पंत परिचय घेयाना पुष्पलता भट म्हणून हांव निधी गोल्ड फायनान्सान काम करता विश्वनाथ भट म्हणून मोबाईल कॅन्टीन चलयता प्रकाश नायक रंगभूमीर काम करतात गजानन शणे म्हणे म्हणून सेल्स अँड मार्केटिंग इलेक्ट्रिकल हांव सुरेश भट म्हणून कॅनरा बँक एक्स मुरलीधर कामत म्युझिशियन संगीत आजी एपिसोडाक हांवें दिलेले आता दुसरे निर्णायक आले कॉमेंट घेवचे टायम आता चरण मल्य माम तुम्ही हे परफॉर्मन्स ಬಗ್ಗೆ कॉमेंट दिवका म्हण मागणी करता विश्वनाथ भटजी लायक जाला कंप्लीट एक डिफरंट सब्जेक्ट बरी बायले बरी ಇದು ಡೌಟ್ ಆशिल मनीस केन्ना तशीची वय समा डाऊट आशिल मनीस तूं भटजी आमी पुण्य पुरुश बाकीचे अन्य पुरुष म्हणून तशे थीम लायक आशिल्लें पंचसे केलो कडेन भारी लायक आशिल्लें तो तुका एक्टींग सुपर बॅकड्रॉप सीन पुरो लायक आशिल्लें कॉस्ट्युम्स आगेले महिषासुराल कॉस्ट्युम्स लायक जाला खांपिलें खेळाच्या लागीं म्हळ्यार म्हणके एंट्री अल्वारीस मामान सांगला म्हणके मुरलीना ताका मस्त एक जिवाळ दिला तागेले एंट्रीक लायक जाला मुरलीधर कामत ताणें आशिल्ले नंतर म्युजिका विशीं उलोवचें ना तशी पुरो लायक जाला आनी मुखारय तुमकां देव तशी आशिर्वाद कर म्हणून सांगून देवाला मागता ऑल दी बेस्ट मस्त मस्त धन्यवाद चरण माम आता अखेरेक आमगेले महानिर्णायक कासरगोड चिन्मामाले उतरा विश्वनाथ भट मम नमो नमः तुक दूर दुखून पळयतना भक्त कुंभारशी दिसता खुशी जाली हे थीम एक बायलेल बरी संशय आशिल्लो एक बाम म्हणून ताका कसले एक फायनल एक टच दिवका आशिल्लें बायलेन कसलेय करना अशी संशय पावची बाम म्हणून ते एक मॅनिया ते एक रोग तो आमगेले सुमार जन आसते तशीच बायल मनशां काय आसा बा म्हणून काही वता की म्हणून सांगून सो एका सायड नाही आहे बोथ सायड्स बट असल एपिसोडान तूं मागीर तिणें पणबो रावता म्हणटा थंय खंय मेळटा की जेन तुका म्हणलेले मागीर तुगेले डावट मुगतूचे ना म्हणलेले की इंडेफिनेट एंड जाते कसले एक हॉट इन्सिडेंट तागेले चूक मेळ न्हू ताणी हें समजावची तशी कसले करूं जाता की म्हणलेले एक टच दिवे तशें कितें म्हळ्यार एंडाक म्हाका डिफरंट कॅरेक्टर्स बारीक खूश जाले एक सुरेश मामू एक रांदप्या खातीर दुवेल खातीर आयलो मागीर आमगेले ट्रेडिशनल फुडाचे चार नांव एपिसोड मुखार भायर आयले कळटा न्हय मेसेज एक ते म्हळ्यार कोंकणी भाश उलोवचे विंगड कॅथलिक्साक अथवा कुडबीच्यांक खारवीच्यांक पुरो आमगेले रांदप कसले म्हूण सांगून एक इन्फॉर्मेशन दिल्या म्हणके जाता हाजे मुखार एक ते मागीर क्लासमेट आयलो तो क्लासमेट म्हणून म्हणटा मागीर भाव म्हणटा भावाजी नाही सांज देखून एका वाटेर जेवचे जेवून मम्मी वाड्डिलेंचे म्हळ्यार क्लासमेट बट भाव भयणेल आमगेले संबंध म्हणून म्हाका बरें बेजार जालो ह्या नमुने गुलाशम ते घेवन अशी पद म्हणून ऑल ऑफ ए सडन भावानी बहीण जाली कशी म्हणून म्हाका कसं आनी काही डावट आसता विशयान असो बट डिफरंट कॅरेक्टर्स आसा पळय ते म्हाका खूश जाले एक यक्षगानाचे ड्रेस मागीर ताका एक तुमी डेफिनेट एंड दिला त्या कॅरेक्टराक कसो म्हळ्यार हे ड्रेस ताणें दिवच्या वताना तांणी ऑलरेडी दे लेफ्ट म्हणून जेन्ना तुमी ते ड्रेस परमनंट जेन्ना तुमी ताका एक त्या कॅरेक्टराक एक एंड दिला हय एकय ते समना जायनाशिल्लें ते करेक्ट जालें तेव्हाय जाल्ला प्लस हांव भिवन सुरेश मामू वता म्हळ्यार तेव्हाय कॅरेक्टर आउट जाल्लें समज मागीर वो विश्व मामू केन्ना खंय समजायना म्हणलेले हे 3 पॉयंट धरल्यार बाकी पुरो आसा गजानना यू प्रूव्ड दॅट इज अ गुड एक्टर कंग्रॅच्युलेशन्स मागीर
ತಂಗೆल पात्र ತಂತन्नी चंदकेला कोणाकय विंगड उलोचन आता सुरेश मामाल बॉडी लँग्वेज पळयतनाची कोणा जाल्यार नो स्टॅनली हे कोणा जाल्यार आसता सुरेश मामू एज ताणें येतानाचे एक नमूने मुंगेरीला लायल्या म्हणके दिसता सो डिफरंट टायप ऑफ कॅरेक्टर ताणें खंयचे टायपारी कॅरेक्टर केल्यार तो मोल्डेड तो एंड इज अ गुड एक्टर म्हणून ताणें ह्या एजार प्रूव कोन्न दाखयला रियली अ बिग सॅल्यूट टू यू नो डावट मागीर विश्व मामाल विशय कसले उलोचना तूं you're a good actor other than तुगेलें ಸ್ವಲ್ಪ बॉडी लँग्वेज ಸ್ವಲ್ಪ फ्लेक्सिबल करता की म्हणून म्हाका दिसता त्या म्हळ्यार एक तूं एक स्टफ जावन म्हळ्यार कसो म्हणटा गट्टी जावन एक्ट केल्लें म्हण काय जाता तशें न्ही हें ಸ್ವಲ್ಪ फ्लेक्सिबल आसल्यार लायकी म्हूण दिसता केला म्हळ्यार तोर तीन इटून वतना गट्टी गट्टी एक मामसा मुद्दो तेकडे एकडे गेल्या म्हण नो आता पुष्प कशी फ्लेक्सिबल आसा पुष्पा 2-3 कडेन डायलॉग कसो सांगता म्हणलें कन्फ्युजन 2-3 कडेन जाल्लें म्हाका कळटा एज एन एक्टर तूं खंय सायकल मारला ह्या विशयान तूं म्हणटा बट यू मेन्शन्ड इट तूं यू मेंटेन्ड इट तूं इम्प्रोवायज करून व्हेल्ले ते डायलॉग चुकला म्हूण कळ्ळां म्हाका खंय ते सेट करून व्हेल्ले म्हणून बट ओवरऑल इट इज गूड मागीर म्युजिका विशय मुरळीले कसले उलोचना बिकॉज इज एन डेडिकेटेड म्युजिशियन जाल्ले निमित्त ही हॅज डन हीज ड्युटी ह्या नाटकाक पशी म्युजीक भिन्न जावन काय रब्बांनी एक 2 कडेन मात्र ते म्युजीक तुमी यूज करून घेना नातील तुमगेले चूक शिवाय तागेले चूक ना यक्षगानाच्या कॅरेक्टरा वतना ताणें मारतना ताका यूज करून गोंयच्या कॅरेक्टराक कळ्ळी जाल्या निमित्त लॅगिंग एक आशिल्लें अदर दॅन दॅट इट इज वेल एंड गुड विश्वनाथ भट बेटर परफॉर्मन्स दॅट युअर प्रिवियस आणि सब्जेक्ट आशिल्लें हें केला ऑल द बेस्ट देव बरें करूं मस्त मस्त आभार मानता कासरगोड चिन्माम तशीच आज आमगेल सांगात उपस्थित आसांची कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे सदस्य सांद जावन आशे कॅन्यूट जीवन पिंटमाम हिंनी हांगा आमगेले उठ उपस्थित आसाचे हिंकाय आभार मानता तशीच आमगेलो कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै माम हांणी आमगे सांगात उपस्थित आसाची हांकाय मस्त मस्त आभार तशीच आयचे हे परफॉर्मन्स जाले येया हसया सीझन 2चे इतली सरणी भितर तुम्ही विविध पात्रां रे तुम्ही एक भाग घेतिल्लो आसा तुमगेले एक मना भितर मस्तीतलो आशा विचार आचार मस्त येवन उरतले ते कसं आसल्यार तिकीची आमगेले निर्णायक तेंगेले कॉमेंट तेजे निमित्त आमगेली सुधार करतोची आज लायक सुधारणे आमगेली टिमा भितर आयला आनी लायक परफॉर्मन्स आयला म्हणून कॉमेंट मेळ्ळेलो आसा तशें मुखारीक तुमगेले भविश्याक जिवनाक देव बरें करूं म्हणटा आतां हांगा पात्रधारी तिंका गिफ्ट हॅम्पर दिवचे समय आज सन प्रिमियम येया हसया सीझन 2चे मुख्य आभार जावन आमगेले फाटीबला राबिल तशेले आतां गिफ्ट हॅम्पर्स आमगेले नाटकोळे केलेले तिंका पात्रधारी दिवच्याक आमगेले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे सांद जावन आशिल्ले कॅन्यूट जीवन पिंटो हांकां वेदीर आव्हान करता हांणी आमगेले पात्रधारी तिंका गिफ्ट हॅम्पर दिवका म्हणून मागणी करता सन प्रिमियम रिफॉयल हें एकूक गिफ्ट हॅम्पर्स तांकां दिवका सन प्रिमियम हे लायक रुची तयारी रुची खाद्य घेवन खावन आमी आमगेले आरोग्य वाडोवका तशीच संतोष रायस 2 स्टार भद्रावती हांगेले तांदूळ आनी फोव रुची आनी उरता त्या वरी दिवका तशीच हांगा आयडियल आयस्क्रीम तेंगेले गिफ्ट वोचर्स आसाची त्या वरकीची आमगेले पात्रधारी तिंका दिवका म्हणून जीवन मामा कडेन मागणी करता आयडियल आईस्क्रीम हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 कॅन्यूट जीवन पिंटो माम तुमका मस्त मस्त आभार मानतोची विश्वनाथ अँड टीम हांका देव बरें करूं म्हणटा हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2
मोनिका आनी डाऊट कोर नाका मी गेलो रे. विश्वनाथ भट अँड टिमाचे परफॉर्मन्स पळयल्या उपरांत म्हाका तुजेर खंडीतय डावट ना. थँक्यू. कसं म्हळ्यार ह्या परफॉर्मन्स पळयतनाची कोणाकय डावट येवच्यानच जाणी. खंडीत येवन वचो. जस आमगे निर्णायकाक तूं एक थँक्स म्हणका. खंडीत जावन आमचे निर्णायक आज मस्त असले परफॉर्मन्स पळोवन तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. चरणा नमस्कार. स्टॅलिमम पैमम रायमम सगळ्यांक देव बरें करो म्हण सांगताची. तुमी पळयता थंयची कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी नंबर टीव्ही संघात मेळून करता आशिल्ल्या सन प्रिमियम एया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला म्हण सांगताची. अशी आमकां आदार दिला इडियल आयस्क्रीम, संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार रायस, तशी कॅल्सी ब्रायट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश, लो मार्क्स ब्युटी सोप, 1000 लायट्स, अमृत नोनी, सिटाडेल डेव्हलपर्स, तशीची आभरण ज्युवेलर्स, टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळूरू. या आयच्या एपिसोड पाय अनेक संचिकेन तूं वापस मेळ्ळें ना मेळटा न्हू. खंडीत हांव आनी तूं मेळटा. तूं मेळटा की ना म्हाका गुर्तू ना. खंडीत मेळटा. आत्मविश्वास आसा म्हाका मोनीक पाय रात्री 9 घंट्याक हांगा मेळटा म्हणून. हांव आसा 9 वरार आसा सदांय नंबर टीव्हीच्या 9 वरार आसांत. थँक्यू. बाय. थँक्यू सो मच. बाय. मेळया. या मुखार काले बोट गले रे. काले बोट गला काले गलेंगी ये तुझे कर्मागी ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಗಲೆನೆ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗಲ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ मिस डॉक्टर जस्ट मिस ते सोड भीतर काले गले भीतर चड्डी गेले जॉकी तुझ्या भीतर निंचे बा ऑपरेशन थिएटर भीतर ते तो सांगले ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾ तुझे ಕಾಲೆ ಮುನ್ ಗಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್. ಆಹಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು ರೋಗ ಬರುತ್ತೇನು. ಹಸಯ ಸೀಸನ್ 2 ಹಸಯ